बुधवारा मोले पळसकट्टो महामार्गार गाडी आणि दुचाकी मदीं अपघात जालो। या अपघातात गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां, तशेंच दुचाकी चलोवपी जखमी जाला। आता प्रश्न उप्रासता तो गोंया भायली नंबर प्लेट नाशिल्ली गाडी चॅकपोस्ट हुपून गोंयांत आयली कशी। हेरशी संबंदीत खातीर सगळे डॉक्युमेंट चॅक करतात जाल्यार गाडयेचें पासिंग जालें कशें असो आता प्रश्न निर्माण जाला। पळय कडेन आसा जे जाग्यार मोलींच्यान एक्सयूव्ही गाडी फोंड्या वचपाक वयताली आनी फळसकाड्या वयल्यान जो लोकल जो आसा नागरीक तोय फोंड्या वचपाक वयतालो। पूण जे जाग्यार हांगा पुलीस रावता, पयलीं ट्रॅफिक पुलीस रावता त्या जाग्यार आतां आयज सकाळी हांगा अपघात जाल्लो आसा। एक्सयूव्ही गाडी बरी स्पिडीन येयली आनी लोकल गाडी टर्न मारलो अशें ते म्हणटा। पूण तो आपूण सरळ वयतालो सांगता, पूण ताका मार लागले कारणान ताका हॉस्पिटलांत व्हेला आनी एक्सयूव्ही गाडी जवळ जवळ भितर बरीच रानान भितर गेल्ली आसा, रस्तो सोडून भितर वयर चडलेली आसा। तेन्ना आतां ती गाडी भायर काडलेली आसा आनी ताका मार लागले आसा। आनी एक्सयूव्ही गाडी जवळ जवळ 15-20 दीस जाले म्हणटा ती गाडी न्यू घेतल्यार, पूण तिका नंबर प्लेट नासतना गोंयांत तिका एंट्री जाली, प्रवेश जालो आनी 15 दीस जाले घेवन जाल्यार नंबर प्लेट कित्याक लावना हेजेर कितें तरी निर्बंध आसपा जाय अशें दिसता। कारण नंबर प्लेट नासतना ती गोवा पासिंग भितर सरली आनी आतां हो फळसकाड्यार एक्सिडेंट जालो। आयज पुलीस ना म्हणून गाडी भरवेगान वयताली, पुलीस जाल्यार हांगा कमी स्पिडीन 60 स्पिडीन बी वयता अशें दिसता। पूण हांगा पळोवन गेल्यार तुमी हो अपघात जो जालो त्या अपघातान हांगसरलो लोकल हेका मार लागलेलो आसा आनी अपघात जाल्लो आसा। तेन्ना कुळी पुलिसांक हेची म्हायती मेळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी येवन हांगा पंचनाम केला आनी दोनूय गाडी हांगा आपल्या स्वाधीन मोले चॅकपोस्टार दवरपाची आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडे।